लुकाचे सुवार्तेंतली आयची सुवार्ता जेजूचो नजरेत मॅनिफेस्टो वा नजरेतचे जेजूचे मिसांव धोरण म्हणूनच प्रसिद्ध जाल्या। हांगासर जेजू इजाया प्रवाद्याचो कवळो वाचून तांतली उतरां आपल्या मिसांवाचे धोरण जावन दिवचे दिसून येता। आनी एके रितीन सांगचें तर आज सुवार्तेंतली उतरां लुकाचे सुवार्तेचो सार आसात वा हे सुवार्तेक दिशा म्हणले परी आसात। लुकाचे सुवार्तेचे सुरवातेर पवित्र आत्म्याची चटवटिका भोव जब्बर तरान दिसून येतात आनी आपल्या स्नाना वेळी पवित्र आत्म्यान भरलेलो जेजू, त्याच आत्म्यान भरून अरण्याक गेल्लो जेजू, पवित्र आत्म्यान भरून गलिलेयाक आयलोलो जेजू आता नजरेतच्या सिनागोगांत आयला आनी देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा म्हणून वाचूंक लागला। हातून लुकाचे सुवार्तेन पवित्र आत्म्याक आसचे महत्व मात्र व्यक्त जाता न्हय, बगर जेजूच्या मिसावांत ह्या पवित्र आत्म्याचे महत्वय व्यक्त जाता। ह्या सर्व मध्ये जेजून उलयतना सर्वांचे दोळे ताचेर कुंचून आसले म्हणले उतर जेजूक आनी ताच्या उतरांक आपल्या मायगांवांत मेळ्ळलो स्वागत सुचयतात। तोच लोक जेजून आपले प्रवादी मिसांव विवरितना आनी आपणाकच एक प्रवादी म्हणून प्रस्तुत करताना तो लोक जेजूचेर रागान कडकडता। हे घडीत जेजूक आपल्या मायगांवांत मेळ्ळेली निराकरणी सुचयता। हिस्स लूक सुवार्तेकारान आपली सुवार्ता मांडलेली रीत, तो आपली सुवार्ता निरंतर जेजूक स्वीकारिल्ले आनी निराकरिल्ले ताकडेर बॅलन्स करून मांडता। आत्ता तुम्ही आयकल्ले हे पवित्र पुस्तकाचे वचन आयच्या दिसा खरें जालें म्हणली उतरां आख्खे लुकाचे सुवार्तेंत देवाच्या उतराशी आमचे मन आनी गुमान वडतात मात्र न्हय, जेजू विशान समजूंच्याक देवाचे उतर समजूंच्याची गरज उखल धरतात।